दिवचल मतदारसंघातल्या लाटंबारसे पंचायतीत सध्या सत्ता बदलाच्यो हालचाली सुरू झाल्यात। पंचायतीचे सरपंच पद्माकर मळीक हांच्या आड 5 पंच वांगड्यांनी अविश्वास थाराव हाडला। ह्या पंच वांगड्यांनी मिळून थारावाची नोटीस दिवचलच्या गटविकास कार्यालयात दाखल केल्या। लाटंबारसे पंचायतीच्या वट 9 मधल्या उपसरपंच त्रिशा राणे हांच्या सहित कृष्णा आरोलकर, रामा गावकर, दिलीप वरक आणि हर्षदा परवार ह्या 5 पंच वांगड्यांनी हो अविश्वास थाराव हाडला। सत्ताधारी गटात जाल्ले करारी प्रमाण कार्यकाळाची मुजत सोंपूनय राजीनामो दिवपाक सरपंचाकडल्यान टाळाटाळ जावपाक लागिल्ल्यान अविश्वास थाराव हाडचो पडलो, अशें थाराव हाडपी गटान स्पश्ट केला। आमचे जे पयलींचे सरपंच पद्माकर मळीक हेचो पयलीं थारल्या प्रमाणे तांकां आमी 30 जून ही त्यांची लास्ट तारीख म्हणजे राजीनामो तेंच्यांनी लास्ट तारीख होती आनी 1 तारीख त्यांनी नवीन सरपंच अशें आमचे पयलीं थारलेले नवीन सरपंचाची निवड करपाची। सो तेच्या पयलीं तेणें एक 15 दीस पयलीं राजीनामो दिवंक जाय आसलेलो, पूण तरी आसतना आमी 30 तारीख पर्यंत वाट पळयली। 1 तारीख गेली, 2 तारीख गेली, 3 तारीख गेली आणि शेवट आमकां एक नवीन बॉडी करची पडली आणि तेतूर आमी हे 5 मेंबर एकठांय येवन नवीन बॉडी केल्लेली आसा आणि तेतूर सरपंच पद म्हणून पयलीं सगळ्यांनी विश्वासान म्हाका नेमलेलो आसा। त्याच्या नंतर आमचे सरपंच दिलीप आसतले, कृष्णा आसतलो, डेप्युटी सरपंच हर्षदा आसतली। ह्या प्रकारे आमी नवीन बॉडी नेमलेली आसा आणि आमचो फक्त एक आमी एका हेतूर एक युनायट जाल्या की आमी एक लाटंबारच्या गांवा खातीर एक बरें काम करतल्यो आणि पंचायतीक एक आदर्श पंचायत म्हणून आमी फुडें व्हरतल्यो ह्या हेतूर आमी एकठांय येयल्लेले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।